हरी बोल माताजी. धन्यवाद ज्योतिकिनी माताजी का इतके चंद कोण त्यांनी 2 भजन सांगून दिले आणि हे टॉपिक रिलेटेड आशिल्लें. ज्योतिकिनी माताजी हे व्रजगोपी माताजी विशंभ प्रभूनी ग्रुप सूर करतो कोण तांणी तांगेल भाव वेणी माधव प्रभू आणि गोपाल हरी प्रभू तांणी केदने हे फॉरमर सपोर्ट करता ती केदने जॉइन जावन कसने सेव असलरी तांणी करता ती हे भारी चंद कोणाची भजन सांगून तुम्ही इनॉग्रेट केलेलं आसा. सो धन्यवाद. पुराजनालय भक्तवृंदालय हे सेशन अकाउंट जॉइन जाली पुराजना दंडवत प्रणाम. तुमगेल स्पेशली मालखेड्यान तुमगेल पुराजनाल आशीर्वाद घेवन हे सेशना मुखार सरता. मस्त आणि हे रेकॉर्डिंग मागीर पळयता ती तुमकां पुराजनाक नमस्कार. एक सानिक प्रार्थना करू आम्ही हे सेशन कंटिन्यू करता आसा ती केवल अष्टकमाचे थोडे 6 श्लोक केलेले आसा आजी 7 श्लोकां वयरी डिस्कस करता. तो प्रार्थना करून कलकलीन की नेक्स्ट एक 40-45 मिनिट्स आम्ही हरिनामाचे विषय चिंतन करून आनीक आम्ही ते प्रेरित जावंच तशी देवान चलोसून दिवका की आमगेल नामा प्रति निष्ठा आनीक भक्ती वाडोवं. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सो हे आमगेल सेमिनार मूड अशें आसा की आमी डीपली कनेक्ट जावचे आनी आमगेल देवाल नामा प्रति रुची वाडो देवाला प्रार्थना करचे. मेगेल कांय क्वॉलिफिकेशन ना ह्या एसोसिएशन्स कंडक्ट करच्या खातीर जाल्यार तुमगेल आमी ओट्टू मेळ्ळे सत्संग करता आसतना एक सान सेवा रुपी आमी प्रजन ओट्टू मेळ्ळे कशें की आमी प्रयास करता आसा ती. सो एवरी टायम म्हण की आमगेल आयचे सेशनाचे पॅटर्न तशी आसतलें. एक श्लोका विशीं आमी डिस्कस करचे मागीर एक हरे कृष्ण महामंत्राचे राउंड एक पंता जपमाला म्हळ्यार 108 टायम्स आमी प्रभुपाद स्वाम्याल रेकॉर्डिंग प्ले करता ती तेन्ना आमी ते रेकॉर्डिंग आवट आमी पुराजनान 108 पंता हरे कृष्ण महामंत्राचे जप करूया. मागीर लास्टार आज मेळ्ळे श्लोका वयर आपास एक पंता एक 2-3 मिनिट चिंतन करूया की आज श्लोका विशय कसं नाशिल्लें आनी मागीर कोणाक कसं फीडबॅक कॉमेंट कसं नसल्यार त्या लेखारी आमी 8 घंटे भितर कंक्लूड करचे प्रयत्न करूया हे सेशन. सो आज सांगता फर्स्ट श्लोक आशिल्ले आतां अमृतावनी गोड म्हूण ज्योतिकिनी माताजीन ते भजन म्हणलेलें तशी अशी हे श्लोक आहे. मधुरेप्यो बी म्हळ्यार देवाल नांव कितलें मधुर आसा म्हूण. मंगलेप्यो बी मंगलम पावनम पावनेप्यो बी हरेर नामैव केवल म्हळ्यार एक हरेर नामैव केवलम आनी कसं नाका हरेर नाव केवलम आनी पुरा आमगेलें मुखार सुचे भविष्य मंगलकारी जाता. फूड आशिल्लें कसं आमगेलें चुकून पळयलें नासल्यार त्यावेळी देव पवित्र कोण सोडता पावनम पावनेप्यो बी म्हूण. मागीर दोन्ही श्लोकार आमी पळयलें की आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम सर्वं मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवल. म्हळ्यार ब्रह्मदेवार तुकून एक सान स्तंभाचे एक सान एक तण ताका पुरा सगळें हें देवाल्यांची जगत्याचे मायांतू आसा जाल्यार तांतू एक सत्य म्हळ्यार देवाल हरिनामाची तशी पुनः पुनः सत्य म्हूण आमकां की आमकां अशें दिसता की ह्या संवसाराचे कसं विशयान तूं सुख प्राप्त जातलें संवसारा विशय जावं कसं जाल्यार तांतू देखून सुख प्राप्त जातलें म्हूण ती आश आसता पळय थंय चुकून पडटा ती म्हणून कळ्ळें कसं की ब्रह्मा देखून संभाते कोणाक सुख नाय संसारा विशयांतू म्हूण देवाल विशयांतूची सत्यम सत्यम पुनः सत्यम देवाल विशयांतूची. तिन्नीचे आमी पळयलें स गुरु स पिता चापी
सा माता बांधवो पिस शिक्षेचे सदा स्मर्तुम हरे नामैव केवलम. એટલે આમગેલ કોણી ગુરુ પિતા માતા संबंधांनी બધા મળ્યા કોણ આમગેલ ગુરु पिता माता મળ્યા कोण आमगेले देवाल नामस्मरण करचे आमकां कोण प्रेरीत करता ती तसल संबंध म्हळ्यार ह्या श्लोकांत आमी अशें की आमगेले पुरा संबंध आसपण आमी ओटू मेळ केन्ना देवाल विशय केन्ना करता ती तेन्ना ते पुरा एक प्रकार आध्यात्मिक दृश्टिकोणांनी पळोव येता म्हूण. भक्ती म्हळ्यार आमगेले पुरा रिलेशनशिप्स आमगेले जगत्यांत तशें पुरा विशय आमी देवाल खातीर यूज करचे. ताका आमगेले रिलेशनशिप्सांतूय ते दैवीक जावन आशिल्लो तो विशय आयल्यार तेन्ना आमी एकल्या एकल्या प्रेरीत करूं येता आनी आमी बद्द म्हळ्यार माता पिता जाव येता म्हूण ह्या श्लोकांत सांगिल्लें आसा. चारी श्लोक आमी पळय. निश्वासे नहि विश्वास कढा रूढो भविष्यति कीर्तनीय मतो बाल्याद हरे नामैव केवलम. केन्ना लास्ट श्वास आसतलो म्हूण गोतना, केन्ना आमगेले पुरो प्लॅनिंग कसलेंय चलना जाल्यारीची ताकाची सान प्रायर दक्कुनूची हरे नामाचे विशयान तूं चिंतन करता म्हूण. ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा. केन्नाय देवाल उडगास करता, केन्नाय देवा विसरूं नचे म्हूण. आनी आमगेले आमी देवाल उडगास करचे अभ्यास करता ती हरिनामा जपान तेत आमी केन्ना जप करना ती तेत नायताची इफेक्ट आसता. आनी आमी आमगेले कशें संवसाराच कसं पुरा कर्तव्य करता आसतना त्या देवाल नामस्मरणाचो प्रभाव आमगेले मनांत आसता, हृदया भितर आसता. आनी तेन्ना आमी करचे विशय एक प्रकार देवाल इनडायरेक्ट सेवा जाता म्हूण तशें आमी मना व्हरस तशें. मागीर 5 श्लोकांत आमी पळयलें. हरी सदा वसेत तत्र यत्र भागवत जनः गायन्ति भक्ति भावेन हरे नामैव केवलम. म्हळ्यार केन्ना आमी एकल्यान करची भक्ती आसता जाल्यार आमी केन्ना ओट्टू मेळून सत्संगांत संघांत करता ती तेन्ना ताचो प्रभाव आनीकय चड आसा म्हूण. एकल्यान करची की ना केन्ना ओट्टू मेळ कीर्तन करचें ओर आमी अशी सत्संगांत देवाल विशय करता ती तेन्ना एकल्यान केलें की ना हें संघाचें पुरा जनाल ते जोडसून तो एक प्रयत्न आसा पळय ताजेन देवाक आनीकय प्रिती जाता. आनी एकल्यान केलें की ना आमी केन्ना संघांत ओट्टू मेळून सत्संग करता ती, प्रार्थना करता ती, कीर्तन करता ती, जप करता ती तेन्ना आमकांय रिजल्ट मेळटा पळय ते पुरा जनाल ऍड जावन क्युमुलेटीव रिजल्ट आमकां मेळटा म्हळ्यार ईच इंडिविज्युअलाक. सो तें एक आनी देव म्हळ्यार खंय भागवत जनां आसा गायन्ति भक्ती भावेन थंय देव आसा म्हूण. लास्ट टाइम आमी डिस्कस केलें. अहो दुःखम महादुःखम दुःखात दुःखतरम यतः काचार्थम विस्मृतम रत्नम हरे नामैव केवलम. ह्या संवसारांत प्रगती म्हळ्यार कशें न्हय चड दुड्ड मेळ्ळें, व्हड गाडी मेळ्ळी, आनीक व्हड घर मेळ्ळें जाल्यार आमी हें पळयलेलें की एक पॉयंट लास्ट टाइम डिस्कस केलेलें की ह्या संवसारांत प्रगती म्हळ्यार आनीकय कसं ना तें आमकां जावका. ह्या संवसारांत प्रगती म्हळ्यार कसं ना तें आमकां जावका जाल्यार आध्यात्मीक प्रगती म्हळ्यार कसं आसा तें आमकां जावका. म्हळ्यार आतां देवाल नामस्मरण कृष्ण आमगेल्या हृदया भितरय आसा, भक्ताल संघ ऑलरेडी आसा. ह्या पुरा आध्यात्मीक विशय आमकां जावका म्हूण केन्ना दिसता पळय तें आध्यात्मीक प्रगती म्हूण. ताकाची मात हें आमकां मना वचना आमी केन्नाय रिपिटेडली आयकुता पडटा, केन्ना अपास आयकता पडटात आनी आमी केन्ना संघांत आयकता ती आनी तेन्ना ताजे एक इफेक्ट प्रभाव येता. नाजाल्यार केन्ना आयकनातल्यार हरिनामा विशय सत्संगांत भागवतामा विशय आयकनातल्यार तेन्ना जपा वयर मन करच्याक एक भारी कश्ट जातलें, बर्डन जातलें म्हूण. आनी आमी हें एक पॉयंट लास्ट टायम डिस्कस केलेलें की हरिनामाचे वयर केन्ना आमी जप करतना ताजे मना व्हरचें तशें आसतें जाल्यार आमकां तें केन्नाय ताचेरय मन लावचें जातलें. कसलें की चंचलम ही मना कृष्ण, चंचलच मन. जाल्यार आमी खंय देवाल कीर्तन करता ती तेन्ना आमी थंय खंय बसता ती थंय आमकां देवाल उडगास येवंच तसले विशय त्या वातावरणांत आसल्यार आमगेलें मन हेकड तेकड गेल्यार आमी देवाल विशय चिंतन करतलीं आनी आपास हकूर आमी आमगेलें नाम मन हरिनामा वयरी हाडयता. म्हळ्यार देवाल फोटो येद्रा बशी की देवालें हरे कृष्ण महामंत्राचे ताचें एक नामस्मरणाचें तें एक प्रिंट आवट येता दवरचें की म्हळ्यार अशी वातावरणां बसका की आमगेलें मन हेकड तेकड गेल्यार आमी आपास तें नांव आमगेलें मन मंत्रा वयरी हाडयता. आयचे श्लोक
दीयताम दीयताम कर्णो नियताम नियताम वचः गीयताम गीयताम नित्यम हरेर नामैव केवलम. म्हळ्यार ह्या श्लोकांत तशें सांगिल्लें आसा की आपास आपास आमगेल कान्नान आयकूं का म्हणून. दियताम दियताम आयकता सुखके आयकता सुखके हरिनाम आणि सांगता सुखके सांगता सुखके नियताम नियताम वचः म्हळ्यार वचन म्हळ्यार उलोवचें सांगचें सांगता सुखके सांगता सुख आणि ताचे विशय गायन करता कीर्तन करता सुखके म्हळ्यार गियताम गियताम नित्यम. सो ह्याची त्या प्रकारारी सांगता म्हणून ह्या श्लोकांत तूं सांगिल्लें आसा. केदनें आमी आमगेल कर्णान कान्नान आयकुका केदनें वचनान सांगका आनी कीर्तनांत वय हें नामस्मरण करता आसुका म्हणून ह्या श्लोकान सांगिल्लें आसा. आतां आमी हें एक पॉयंट पळयतना एक पळय येता की साधारण मटा आमी भगवद्गीतान सांगिल्लें आसा एक कर्माचें ज्ञानाचें आनी भक्तीचें एक पथ आसा. खंयच्यान आमी आध्यात्मीक प्रगती करूं येता आत्माची उन्नती करूं येता आत्मोद्धारा प्रयास करूं येता आमी. जाल्यार ही भक्ती म्हळ्यार आमगेलें सगळें आशिल्लें इंद्रिय पुरा देवाल सेवेन तूं उपयोग करचो ताचे. आतां कर्मयोगान कर्मान जनरली पुराजन कसं पुढे कर्तव्य करता आसता ती कर्मयोगान कर्मयोग करूं प्रयत्न करता ती भक्तींत वय जाल्यार हिची कसन जाता म्हळ्यार हें जगत ते आउट कनेक्टेड आसा म्हणून. कर्मान आमगेले लायफस्टायल इम्प्रूव करूं येता कसं आमगेलें संवसारा विशीं आसता ताच्यान तूं प्रगती करूं येता आनी हें जगत ते आउट टू कनेक्टेड आसा. आणि ज्ञान म्हळ्यार ऑफकोर्स ज्ञान म्हळ्यार सायन्स न्ही मस्जनाक मॉडर्न नॉलेज सायन्स म्हळ्यार ज्ञान म्हूण लेखच्या पुरो भगवद्गीतान ते सांगचे ज्ञान म्हळ्यार ते सायन्स न्ही. कसं की मॉडर्न सायन्स अशें आसा की तें जगत त्या विशयच पुरो इम्प्रूव करचे प्रयत्न करता आसा. भगवद्गीतेन सांगिल्लें ज्ञान हें आयचें सायन्स न्ही. वेदीक ज्ञान म्हळ्यार तें एकदम ताचें एक वैराग्य जोडसून आशिल्लें. कसं की वैदिक पद्दतीन तूं ज्ञानाच केन्ना उपासना केन्ना आमी तें कळटा आमकां तेन्ना हें संवसाराचें निज रूप आमकां कळटा म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी तें निज रूप कळयले निमित्त एक प्रकाराचें वैराग्य येता तशी वेदीक ज्ञानान सांगिल्लें आसा. कसं जालें की हें हांगा संवसारांत मस्त सकट खंयच्यान तो आमकां आनंद मेळटलो खंयच्यान आमकां खुशी जातली म्हूण तें दिसता पळय मात तें पळयल्यार मुखार सुनू तातूंत तशें आनंद ना. आतां कशी एक मासोळी आसा पुरो पण मासोळ धरतल आसा ती तांणी तें फिशींग रॉडाक ऑर नेट्टा फिशींग रॉडाक कसं मासोळीक एट्रॅक्ट करची तशी फिश एट्रॅक्ट करची तशी घालता ती. मागीर ते मासोळी फिश येवन ते खावचे प्रयत्न करता तेन्ना तो मनुश्य कुडले ताका उदका दोकून तांडून काडू आनी तो मासोळ सिरकून पडटा. तशी आमी पळयता की सान माईस उंदीर असल्यार आमी कसं एक खांड दवरून ते मायस केज म्हूण आसता गूड आसता मात ताचे भितर येवन तो सिरकून पडटा. सो हे संवसाराचे ज्ञानाचे पद्दतीन तशें सांगिल्लें आसा मस्त सकट विशय आसा खंयच्या निमित्त आमकां ह्या संवसारा विशीं आकर्शण जाता जाल्यार स्वल्प काळान आमी आकर्शणाचे मातशी पळोवन देवाल विशय विसरल्यार आमी तांतू सिरकून पडटा ती म्हूण. हे ज्ञानाचे पद्दतीन तूं ज्ञान योगान तो शिकलता की मस्त सकट विशय आसा खंयचे निमित्त हें जगत्यान तूं दुःख भोगूंका पडटलें म्हूण. भक्ती सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद गुरू तांणी अशें सांगचें आशिल्लें की हें संवसार म्हळ्यार क्विक सँड म्हूण. क्विक सँड म्हळ्यार चमकत एक पंता तें नेल पळयल्यार नॉर्मल दिसता मात्तीसी जाल्यार चमकता चमकता कळटा तें भारी सॉफ्ट आसा म्हूण आनी आमगेले पांय तांतू भितर सिरकून आमी ताचे भितर बुडता वता ती धूळ दोकून पळयल्यार तें अशें दिसता की विंगड कशी नेल आसा पळय तशींची म्हूण. मात चमकता गत्ताना आमगेले पांय ताचे भितर वता सिरकून वता आनी आमकां भायर पडूं जायना म्हूण. आमी महाभारतांतूय पळयता दुर्योधनाक ते माया सभांतू ताण तें लेखचें आशिल्लें की नेल म्हूण आनी ताण पांय दवरता तो बुडलो. सो हे संवसारा विशय पुराशें आसा म्हूण त्या ज्ञान योगांत कळटा काची इंद्रियाक नियंत्रण करता म्हूण ज्ञान योगान सांगता ती. जाल्यार ही भक्तींत आमी पळयता की वैराग्या विशयन तूं भक्तीन तूं चड ओवर एम्फसिस करना ती. म्हळ्यार वैरा हें सोडका तें सोडका म्हूण ताकाची भक्ती योगांत हें सोडका तें सोडका ताचे विशय चड उलयना.
सो आम्ही पळय येता की हे तीन एक तत्वस म्हूण घेतल्यार जगदीश, जीव आनी जगत. कर्म आनी ज्ञान म्हळ्यार आमगेल फोकस, आम्ही जीव न्हू, आमगेल फोकस चड जगता वयर दवरता ती, की जगतांत कर्म करून कशी मुखार सून वचयत. और ज्ञान योगांत हे जगत्याचे कसं कसं विशय आसा त्या कशी सोळका ताजे वयर एक चड फोकस आसा कर्म आनी ज्ञान योगांतू. जाल्यार भक्ती योगांतू चड फोकस आमी पळयता जगदीशा वयरी आसा म्हूण. भक्तीचे भक्तिमयी जावन दोळे आसतना पळयतना आमी हे जगत्या विशय पळयनात, आमी तांतूय देवाल विशय पळयता ती म्हूण. सो आमकां जगत्या वयट अटॅचमेंट येना, जगत्या डिटॅचमेंट येना, जाल्यार आमी हे जगत्याचे परे जावन आशिल्लो तो जगदीश आसा तागेल वयर आमी अटॅचमेंट, तागेल वयर प्रती आकर्शण करचे प्रयत्न करता ती. सो भक्त जन कोण आसता ती, भक्तिपथार कोण आसता ती, तांणी ह्या संवसारा विशयांत निग्लेक्ट करना ती, की तांगेल कसन तें कर्तव्य आसा परिवारा प्रती, समाजा पशी तें कर्तव्य तांणी निग्लेक्ट करना ती. जाल्यार तांगेल कसन तांगेल जिवना करतात पळय, तांणी ते देवाल कनेक्ट करता ती आनी देवाल सेवेन तूं उपयोग जावंच तशी करतात. म्हळ्यार तांगेल्या जिवनांत कसन कसन उपलब्ध आसा ते तांणी देवाल सेवेंत कशी उपयोग करूं येता तसलें एक चिंतन आसता भक्तींतू म्हूण. सो हे जगत्याच मस्त सकट विशय आसा म्हूण जाल्यार हे जगत्यांत एक विशय आसा म्हळ्यार आमगेले इंद्रियच न्हू, हे जगत्याचे इंद्रिय. सो भक्तांतू भक्तींतू एक व्हड विशय आसा म्हळ्यार ह्या देवान दिलेली इंद्रिय आमी कशी भक्तींत उपयोग करूं येता म्हूण. रूप गोस्वामीन सांगचें आशिल्लें हे प्रजल्प म्हळ्यार हे संवसारा विशय पुरा उलयतना हाजे निमित्त सिरकून पडटा ती म्हूण. आमगेले जिव्वा, आमगेली जीब आमी केन्ना ह्या संवसारा विशय प्रजल्प उलयता ती तेन्ना आमी तांचे निमित्त सिरकून पडटा ती म्हूण. जाल्यार त्यांची जीब आमी केन्ना देवाल नामस्मरण करता ती ताजेन आमगेले आत्मोद्धार जातलो म्हूण आमी पळयत. सो आमगेली इंद्रिय आमी हे इंद्रियाचे स्वामी कोण आसा तागेल खातीर उपयोग करचे म्हूण. देवालें एक नांव ऋषिकेश. ऋषिक ईश, ऋषिक म्हळ्यार आमगेली इंद्रिय आनी ईश म्हळ्यार स्वामी. सो ऋषिकाची ईश कोण आसा ऋषिकेश, तागेले सेवेन तूं आमी केन्ना आमगेली इंद्रिय उपयोग करता ती ऋषिकेशाले तेन्ना आमगेले ते इंद्रिय आमी भक्तींतू उपयोग केल्या म्हणके जाता म्हूण आमी पळयत. सो तांणी रूप गोस्वामीन प्रार्थना करचें आशिल्लें की देवा, आनी आमी तशी प्रार्थना करता की देवा आमगेले पुराय ऋषिक आमगेले पुराय हे इंद्रिय आसा देवा तुगेले सेवेन तूं आमी उपयोग करूं येता म्हूण. आनी ते आमी कितले आमगेले हे आयच्या श्लोकाचे आमी पळय कान्नान आयकता ती देवान तोंड देवाल नामस्मरणा खातीर जीब आमगेलो उपयोग करता ती तितलेंच आमगेलें मन ताचे भितरी आनीक समर्पित जाता देवाल नामस्मरणा खातीर म्हूण हो एक विशय आमी मना भरयत आसा. आतां आनीक एक विशय म्हळ्यार कितले आसल्यार आमी साधक जावन आशिल्ले निमित्त भायरची फिजिकल रियालिटी ह्या संवसाराचे कसन कसन आमी खंयचे आमी फेस करता, खंयचे आमी संवसारा भितर आसून आमी कसन की एक संवसारा स्पर्श जावन आमी कसन की एक परिस्थितींत आसत आमी पुरा जन. आनी आमी कसन ते एक अनुभव करता ती आमगेले सांसारीक परिस्थितींत ताजे निमित्त ताजे निमित्त आमगेले एफेक्ट आसता. आमी हृदया वयरी आमगेल्या मना वयरी अशी न्हय की आमी म्हणटात पळय देवाल नामस्मरण करून देवाल विशयी लीन जावचे आमगेले प्रयत्न आमी साधक आसा ती आमी प्रयत्न करता ती जाल्यार आमी हे संवसारा विशय पळयले ताचे परिणाम आमगेले मना वयर पडटा. सो आमी भायची कसली एक फिजिकल रियालिटी म्हणटात पळय एक प्रत्यक्ष रुपार आमकां कसन दिसता ताची इफेक्ट आमगेर पडटा. म्हळ्यार प्रत्यक्ष रुपार आमी इंद्रियान कसन अनुभव करतात, आमगेले दोळ्यान कसं पळयता ती, कान्नान कसं आयकता ती, खंयचे विशय उलयता ती ताजेन आमकां परिणाम पडटा म्हळ्यार खंडीत. ताका आमी पळय केन्ना एक देवस्थानाक गेल्यार मंदिरांत गेल्यार कशे एक प्रकाराचे आमकां एक ते देवाल विग्रहाचे दर्शन घेतलें, कीर्तन आयकलें, देवालचे हांगा फुल्ल देवाल अर्पण केलेले चांग पुष्पाचे सुगंध आमी अनुभव केले. तेन्ना कसन की एक मंदिराक गेले ते आरती जावची, घांट, भजन, तीर्थ घेवचे आमी, चरणामृत घेवचें, देवाक नामस्मरण करचें. तें एक वातावरण अशें जाता की आमगेले इंद्रिय आसा पळय पुराय एक आध्यात्मीक विशयाक अनुभव करता ती. आनी खंयच्या विशयाचे अनुभव करता ती आमकां एक मनांत स्फूर्त येता पळय
देवाल विषय आनीक कोरका म्हणून ताका उद्दीपन म्हणून सांगिल्लें आसा. हे नाट्यशास्त्रांतुलें हे शब्द उद्दीपन म्हणून म्हळ्यार खंयचे एक विशयांत निमित्त आमकां देवाल विशय चड तांकां एक स्फूर्त येता म्हणून. आनी पुरा जेन्ना उद्दीपन विंगड विंगड आसता म्हळ्यार कोणाक देवाल विशय खंयचे एक विशया निमित्त देवाल आनीक एक देवाल सेवा करता स्फूर्त येता म्हळ्यार त्या पुरा जनाल विंगड विंगडाची शू दॅट फिट्स वन बायट्स अनदर म्हळ्यार पुरा जनाल एक रीत अशें आसना. आतां कोणे एक जन अशें पुरो की तांणी देवाल मुखार येवन देवाल दर्शन घेताना पट 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 पुरा तोंडान म्हणटात पळय मस्त ताका श्लोक उडगास येता. ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रहनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय जगदिताय कृष्णाय गोविंद अशें मस्त सकट श्लोक म्हणटा वतलीं तांकां आनी तांकां आनीक एक स्फूर्त येता म्हणून. आनी देवाल मुखार आयले सिता हांव त्या देवाल हेच राबून अशी पटपट हांव मस्त स्तोत्र सांगचें म्हणून तेन्ना भारी एक चांग प्रभाव आसा म्हणून. सो विंगड कोण एकल्यान आयकलें तें जायता म्हणून तूं सांगिल्ली टॅक्नीक हांव यूज करता म्हणून. मागीर ಸ್ವಲ್ಪ काळान तो मेळ्ळो ताका की कशें जालें हांव सांगिल्लें तें आयडी कशी आशिल्ली. तो म्हणलोलो की बद्दल सांग तें देवाल मुखार राबून हांव ते श्लोक उडगास करचें म्हाका इतलें टेन्शन जाता आशिल्लें की आशिल्ली भक्ती म्हगेली पुरा म्हाका वता आशिल्ली म्हणून. सो पुरा जनाल रिती देवाल विशय उडगास करचें विंगड अशें पुरो. पुरा जनाक स्तोत्र म्हूण देवाल विशय करचें साध्य नाशें आसना. पुरा जनाल रिती विंगड अशें पुरो म्हणून. सो तांची एक जनाक चांग कीर्तन करचें मन येता. एक जना चांग विग्रहाची पूजा करताना तांणी देवाल ओट कनेक्ट जाता ती. सो हें पुरा एक भक्तीन तूं आमकां आमगेल गुरुवर्यान एक स्टँडर्ड प्रोसेस दिलेलें आसा की देवाल नामस्मरण करचें. नाना प्रकारार सेवा करूं देवाल. फूल घालून येता देवाल खातीर. ಸ್ವಲ್ಪ जन देवाल सेवेन तूं एडमिनिस्ट्रेटिवली इन्वॉल्वड आसता ती. तांकां भजन कीर्तन लायक जे आसना और तांकां स्तोत्र म्हणचें गोत तशें आसना जाल्यार ते कसन तें मॅनेजमेंट करचें आसा देवस्थानाचें. फंड रेजिंग आसा खंयचें एक संस्था तोडका जाल्यार दुड्ड एकठो करता तसल रुपार सेवा करचें तांकां लायक जावचें पुरो. सो पुरा जनालें इंडिविज्युअल प्रेफरन्स आसता म्हळ्यार पुरा जनाल नाना प्रकारार सेवा भाव विंगड विंगड रितेर करता ती. सो भक्तींत आमी पळयत की स्टँडर्ड प्रोसेस आसा वय पुरा जनाल खातीर की नामस्मरण कोरका अमूक रुपार नित्य रुपारी अनुष्ठान म्हटल्यार उपासन कोरका देवाले मंदिरा येवका देवाल प्रसाद ग्रहण कोरका भक्ता लोट बैसूत सत्संगात तुका ह्या पुरा स्टँडर्ड प्रोसेस जाल्यार आमगेल खंयची विशेष तंतू आमी आमगेल रुपार कोरूं येता त्या देवान आमकां विंगड विंगड रुपार कोरूं येता म्हणून. पुरा जनाल देवाल उडगासू करचें जाल्यार खंयची रुपार करताना आमी सेवा देवाल उडगास करचें तें पुरा जनालची डिफरन्स आसचें पुरो म्हणून. तशींच आमी नामस्मरण वय करताना खंयची रुपार आमकां तें चांग एक मुडार येतात आमी त्या रुपार आमी नाम जप करताना वय तें आमी यूज करूं येता म्हणून सांगितलं. एक जन हरे कृष्ण महामंत्राचे जप करताना मदें मदें एक जप करताना एक ट्युनार जप करचें पुरो. हरे कृष्णा म्हळ्यार नॉर्मली फास्ट करता जाल्यार एक मदें मंत्र हगूर म्हणून चांग रुपार म्हणटा पळय गायना रितीर म्हणचें पुरो ती. आनी सो और ಸ್ವಲ್ಪ जन तें एक चांग एक देवाल विग्रहाचे चांग एक फोटो दवरून और एक चांग मस्त जन ಸ್ವಲ್ಪ सकड श्लोक म्हणून भगवद्गीताचे भागवतमाचे शिष्टाष्टकमाचे पुरा श्लोक म्हूण जाता तांणी जपा बसता ती. सो तांगेल तें मूड प्रॉपर जाता म्हणून. सो खंयची विशयारी आमकां कनेक्ट करूं जाता तें आमी सेवेन तूं करताना आमी देवाल नामस्मरण करच्याक आमकां आनीक एक सुलभ जातलें आनीक आमी चड आमगेली स्मृती आनीक तांत एक स्फूर्ती वाडून येतली म्हणून. सो आमी पळयता की त्यांची कसं इंद्रिय खंयच्या निमित्त आमी सिरकून पडटा ती त्यांची इंद्रियान आमी देवाल विशय उपयोग करता ती तेन्ना आमकां आमी ताचे निमित्त उद्धार जाता म्हणून. सो हे संसाराचे विशय म्हळ्यार प्रत्यक्ष रुपार आमी आतां एक ಸ್ವಲ್ಪ वेळ फुडें डिस्कस केलें की संसार विशय अशें की आमी कसं प्रत्यक्ष रुपार पळयता आनी ताचे आमगेले मना वयर परिणाम पडटा. ताका आमी पळयत न्हू केन्ना एक मंदिराक गेल्यार देवा कितले चांग रुपार श्रृंगार करता ती. कसं जाल्यार की अशी न्हय की हे श्रृंगार फूल देवाक चांग रुपार वस्त्र अर्पण करता ती चांग रुपार
अशी नाही की हें देवाक पुरो जावका, देवाल चंदा यश आसा की आमकां कल्पन करचें साध्य ना. तसले छंदस देव तो. देवाक आमी आमगेल फूल देवाक आमी ते वस्त्र अर्पण करचें, आमी डेकोरेशन करचें, देवाक आमी भांगर घालचें, और कसले ज्वेलरी दिवचें, ते देवा नाका. देव ऑलरेडी पुरा बशी छंदस तो. देवाक हें पुरा देवाल चंदाय वाडची न्हय. जाल्यार आमगेल प्रत्यक्ष रुपार आमगेली इंद्रिय अशी आसा ती की आमकां देवाल चंदायेचे अनुभव जायना ह्या संवसारांत. ताकाची आमी एक प्रकार म्हणटात पळय, आमगेल बुद्धी, आमगेल ते एक क्रिएटिव्हिटी म्हणटात पळय, अशी यूज करता ती की खंयच्याय रुपारी आमी प्रत्यक्ष रुपार पळय आमगेल मन देवाल खातीर वच तशी कोर येता म्हूण. म्हळ्यार एक्सेसिबल एट आवर लेवल. आमकां ते देवाल ते अद्भुत जावन आशिल्ले देवाल ते आमगेल चंदाय आमकां अनुभव जायना ते. जाल्यार आमगेल लेवलार म्हळ्यार आमी प्रत्यक्ष रुपार करता ती, ताकाच हें पुरा आमगेलें गुरुवर्यान पुराजनान आमकां शांग रुपार हें विग्रहाचें आराधन करचें की छंद रुपार देवाक सिंगारसूचें, अशी पुरा आसता म्हळ्यार की आमी केन्ना आमगेली क्रिएटिव्हिटी, आमगेली बुद्धीन अशी वातावरण निर्माण करता ती की खंय पळयल्यार आमकां देवाल विशयी उलगास येता. ताका आतां फुडें काळांत पळय इतलें चंद मंदिर बांदूचें आशिल्लें, इतलें चंद पुरा देवाल श्रृंगारू, इतलें चंद पुरा देवाल विशयी पुरा नाट्य, हें पुरा कशें नाशिल्लें, पुराजन तांगेलें इंटेलिजन्स, क्रिएटिव्हिटी ह्या संवसारांतूच आमी दोळ्यान पळोवचें, आमगेल कर्णान आयकूच तशी ह्या संवसारा आसतनाची आमी अनुभव करूं येता, त्या प्रकारार तांणी तें क्रिएटिव्ह जाता आशिल्लें. सो आमगेलें अशी पुरा आमी केन्ना आमगेलें संवसार आसुनू आमगेली इंद्रिय आमी देवाल विशयी पुरा पळयता ती, तेन्ना आमी देवाल नामस्मरणांतू आमगेल मन लागतलें ताची चान्सीस चड जाता. कसलें की आमी पुराजना गोतस कसलेय आमी देवालें पारायण करता, नामस्मरण करता आनी मन लागना. जाल्यार कितले आमगेली इंद्रियाक आमी देवाल विशयी एक्सपिरियन्स करयता ती, आयकूच की, पळोवच की, ताचेन पॉसिबिलिटी इन्क्रीज जाता की आमगेलें मन लागतलें म्हूण. सो ताकाच पळयत पळय कितले चंद पेंटिंग आसता ते देवाल विशयी. हे फोटो तुमी पळयल्यार मुरलीधर दास म्हूण तांणी आनी मस्त सकट पेंटिंग आशिल्लें. जाल्यार तुमी पळयत ते भागवतम, भगवत गीता तातूंत मस्त सकट पेंटिंग्स आसात. हांणी तातूंत सकट पेंटिंग्स केलेले आसात. म्हळ्यार तांणी इतले चांग रुपारी शास्त्रांत सांगिल्ले तांणी ते पेंटिंग केलेलें आसा. ते पेंटिंग पळयल सुद्दां आमकां आनीक एक देवाल विशयी अनुभव जाता. देवाल चंदाय कशी आसा जाल्यार आमी पळयत की हे पेंटिंग्स पळयतना आमी कल्पन करूं येता आनी आमगेली ह्याच दोळ्यान आमी देवाल चंदाय पळयत. ताका हे सगळे विंगड विग्रह, विंगड हे पेंटिंग हें पुरा पळयल्यार आमकां देवाल विशयी आनीक एक नामस्मरण करतना आमकां आनीक एक स्फूर्त येता म्हूण. सो आमकां तसो की जाल तितलें आमी देवाल नामस्मरण करता म्हूण, जाल्यार प्रॅक्टिकली आमकां केन्नाय देवाल नामस्मरण करता जातलें. ताकाच केन्ना आमी देवाल नामस्मरण जप करना ती, विंगड करतानाय जाल तितलें आमी आमगेलें इंद्रियाक म्हणटात पळय, कितलें आमगेलें चेतना शक्तीक आनीक एक आध्यात्मीक विशय पळोवंक तशी करूं येता. देवाल रिलेशनांतू आशिल्ले कसा विशय आमी आनीक अनुभव करूं येता. तेन्ना आनीक आमी देवाल नामस्मरणा वयर आमगेलें मन लावच तशी जातलें म्हूण आमी पळयता. कृष्ण आमगेल्या हृदयांत आसा जाल्यार आमी विंगड कडेन पळयता आसत. म्हळ्यार कृष्ण आसा आमी पळयत कृष्णाक जाल्यार आमी घुवन विंगड कडेन पळयता आसत. कृष्ण मागशी आसा आमगेले जाल्यार आमी विंगड डायरेक्शनान पळयता आसत म्हूण. ताकाच कोण भक्त आसतात पळय तांणी उन्मुख आसता ती, देवाक पळयता आसता ती. नित्य मुक्ता नित्य कृष्ण चरणे उन्मुख म्हूण. मात आमी बहिर्मुख, आमी विंगड कडेन पळयता आसत म्हूण. आमकां जावका जाल्यार आमी घुवन देवा पळयत जाल्यार आमकां तें घुंवचें जायना. आमकां ह्या संवसारा विशयांतू इतलें आमकां एक आकर्शण आसा की आमकां अशी घुवन देवाल डायरेक्शनांतू पळोवचें जायना. तें जायना म्हळ्यार जायना. कशें करचें आमी सिच्युएशन एक्सेप्ट करता. जाल्यार आमी खंयची डायरेक्शनांत पळयता ती तांतू आमी देवाल विशय कितले सकट मॅक्सिमम घाली येता. तेन्ना संवसारा दिकान पळयतानाय आमकां देवाल विशय उळगास येवच तशी कितली चड जाता तितलें केल्यार आमकां देवाल विशय इंट्रस्ट येवन एक दिवस आमी घुवन देवाल सायडांतूय पळोवचें साध्य जातलें पूण तो एक दिवस येतलो. कसलें की आतां आमकां घुवन देवाल दिकान पळोवचें जायना आमी साधक स्टेजांतू. आमी बहिर्मुख आसा ती, उन्मुख ना ती आमी.
ताका आसो ते सिच्युएशन एक्सेप्ट करता आमी की आमगेले म्हणटात पळय ती स्थिती परिस्थिती येयनी की आमी देवाल उन्मुख आसा ती कृष्ण चरणे उन्मुख ना ते आमी जाल्यार आमी खंयच्या दिकान पळयता ती तांतू आमी कितले मॅक्सिमम देवाल विशय घाली येता कितले वेळ देवाल नामस्मरण करूं येता कितले वेळ आमी देवाल विग्रह दर्शन करूं येता कितले खंयचे आमी भक्ताल संघांत येवं येता तो ते आमी संवसारांत आसतना संवसारा विशयांतू आमी कितले सकट देवाल विशयात कनेक्ट जावं येता तेन्ना एक दिवस खंडीत अशें येतलो की आमी बहिर्मुख देखून उन्मुख जावचे आमकां आश येतली आतां आमकां मनांत आश वयना आसच्या पुरो सो कशी एक पंत कोणाक भक्ती पथांत तो कोणाक तांकां एक अनुभव ना तांणी सुरेपंता मंदिर आयल्यार ते विग्रह पळयल्यार तांकां हे चंद स्टॅच्यू शी दिसचे पुरो हे चंद स्टॅच्यू म्हूण म्हळ्यार तांकां भक्तीन तांणी कांय रुची ना अशी तांणी एक टुरिस्टा म्हण केली ते देवस्थानांत तेन्ना अशी तांणी एप्रिशिएट करचे पुरो हे स्टॅच्यू भारी चंद आसा म्हूण जाल्यार तांकां केन्ना थंय देवाल विशय कळचलें देवाल मन आवडटलें तेन्ना तांकां कळटलें की हें साधारण स्टॅच्यू न्ही म्हणून हें एक प्राण प्रतिश्ठा जाल्यार हे विग्रहाची आनी ह्या विग्रहांत आनी देवांत कांय एक अंतर ना म्हूण सो तें हगूर कळटा आनी ताका हाजे खातीर आमकां म्हणटा पळय रिपिटेड एक्सपोजर जावप देवाल विशयांत केतने संघांत येवचें देवाल नामस्मरण आयकुचें शास्त्र पारायण जालें तितलें वाचुचें सो आमी हें प्रत्यक्ष रुपान ह्या संवसारा आसतनाची आमगेली इंद्रिय देवाल विशयांत कितले कनेक्ट करूं ट्राय करता ती तितलें आमगेलें अनुभव आनी ताची आमगेली स्मृती आनी आमगेलें एक स्फूर्ती देवाल नामस्मरणा खातीर वाडून येतली सो मोर वी यूज आवर इंटेलिजन्स एंड क्रिएटिविटी आमी कितले आमगेली बुद्धी क्रिएटिविटी यूज करता ती देवाल विशय उडगास करचे खातीर कसलें की देव तर अल्टिमेट रियालिटी सो तेन्ना आमकां तें आनीकय ते देवाल विशय कळटलें म्हूण सुखम अत्यंतिकम यत्तत बुद्धिग्राह्यम अतिंद्रियम म्हूण सांगिल्लें आसा की देवाल विशयांत एक सुख आसा अत्यंतिकम यत्तत म्हळ्यार तें ताजे किना व्हड सुख ना म्हूण एक्चुअली देवाल भक्तीन तशिल्लें जाल्यार तें आत्ताच परिस्थितीन आमकां तें अनुभव करचें जायना ताका आमी बुद्धिग्राह्यम अतिंद्रियम आमगेली इंद्रिय दोळे कान जीब तितले देवाल विशय कनेक्ट करचे ट्राय केल्यार हगूर 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 तांतू आमकां एक रूच येतली आनी आमी तांतू देवाल नामस्मरण तो एक व्हड विशय म्हूण ताकाची आमगेले ह्या आयच्या श्लोकांत तोच विशय आसा जल तितलो आमी कोरका सो हांव हांगार पळयता एक मिनिटा पास 2 मिनिटा पास आमी आयचे सांगिल्ले विशयांत समरायज करता सो सांगिल्ले विशय म्हळ्यार जल तितले आमगेली इंद्रिय आमी देवाल्या विशयांत आमी कनेक्ट करूं ट्राय केल्यार तेन्ना केन्ना आमी नामस्मरण नामजप करता ती तेन्ना आमगेली तेजी रुची वाडून येतली म्हूण दियताम दियताम कर्णो नियताम नियताम वचः गियताम गियताम नित्यम हरेर नामैव केवलम म्हूण आनी आमी हे विशय पळयलो की कर्म ज्ञान आनी भक्तीचो विशय आमी पळयलो की ज्ञान आनी कर्मांत हे जगता चड कनेक्टेड आसा जाल्यार भक्ती पथ म्हळ्यार अशें म्हळ्यार जगदीशा चड कनेक्टेड आसा आमी हे संवसारा विशयांत वैराग्या विशय चड ताचेर विशय चर्चा करनात भक्तीन जाल्यार देवार कशी चड कनेक्ट करूं येता ताचे विशयार मन चड घालतात आमी सो तांक पळयलें आनी भक्तीन आमी पळयल्यार पुरा जनाल एक विंगड एक अट्रॅक्शन आसच्या पुरो आनी ताची आमी केन्ना त्या रुपार आमी करता ती कोणाक देवाल स्तोत्र पठन करचे लायक जावचे पुरो कोणाक फूल घालतुचे लायक जावचे पुरो कोणाक देवाल सेवेंत एडमिनिस्ट्रेटिव्ह जॉब करचे लायक जावचे पुरो कोणाक शास्त्र रचन करचे लायक जावचे पुरो कोणाक पेंटिंग करचे लायक जावचे पुरो आमगेले पुरा जनाले आमी एक शब्दाचे उपयोग केले उद्दीपन म्हणून म्हळ्यार पुरा जनाल एक विंगड एक विशय आसता कसन तांणी तें आचरण करतना तांकां एक मनांत तांगेल रितीर तांणी केन्ना आचरण करता ती तेन्ना तांकां आनीक एक भक्तीन स्फूर्त येता आमगेल गुरुवर्यान गुरु परंपरेंत आमकां एक स्टँडर्ड प्रोसेस दिलेलें आसा वय की अमूक नामस्मरण कोरका भागवतम भगवत गीता इत्यादी शास्त्राचें पठन कोरका देवाल दर्शन कोरका प्रसाद ग्रहण कोरका हें पुरो स्टँडर्डायज प्रोसेस दिलेलें आसा जाल्यार ताजे भितर वय आमकां खंयच्यान एक विशेष एक रुची आसा ताजेन आमी मुखार सुन वता ती तेन्ना आमगेल्या आध्यात्मीक जिवनांतू आनीक एक स्फूर्ती येवचे पुरो म्हणून तशें अनुभव करयत आमी आनी लास्ट सर आमी पळयलें की हे संवसारा विशय म्हळ्यार
आम्ही देवाक आम्ही बहिर्मुख जावन आसा ती आम्ही देवाला दिक्कान पळयना ती संवसाराक दिक्कान पळयतात आनी हें सत्य हें एक्सेप्ट करता आमगेल्या ती रुची ना आनीक जाल्यार हें संवसाराक दिक्कान पळयता आनी संवसारांत कितले आमी देवाल विशय घालयत देवाल नामस्मरण करचें पठन करचें कसं विंगड देवाल उडगास येवच तशील विशय आमी संवसाराक घाल्यार एक समय येवचे पुरो की आमी उन्मुख बहिर्मुख देखून देवाल दिक्कान पळोवचें सूर करतलीं ती सो त्या प्रकारार आसतना आमी हें डिस्कस केल्लें की कशी हें चांग रुपारी खंयचें एक पेंटींग खंयचे रुपार आमकां देवाल उडगास येवच तशी आमी त्या वातावरणांत आसल्यार आमी आनीक चांग रुपार देवाल नामस्मरण करूं येता सो हांगा राबयता कसं उलयलेल्यान तूं चूक आसल्यार तुमी पुराजनान क्षमापण करून दिवपा हरे कृष्णा आतां आमी 108 पंथां देवाल नामस्मरण करूया आनी मागीर सेशन कंक्लूड करूया हरे कृष्ण प्रभुपाद सोम्याल आमी ते व्हिडिओ प्ले करता ती आमी पुराजन ओट्टू मेळून 108 पंथां कळकळीन हरे कृष्ण महामंत्र म्हणया सत्संगांतू आमी पुराजन केन्ना ओट्टू मेळटाचे ताचे प्रभाव आनीक अधिक आसा खंडीत सो आमी एक नेक्स्ट 10-11 मिनिटां खातीर कळकळीन आमी हरे कृष्ण मंत्राचे जप करू हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण. शिल्पा माताजी तुम्ही कन्क्लूड करूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी. मस्त मस्त धन्यवाद प्रभूजी. भारी चंदुकोन तुम्ही भारी लायकोन आमका भक्ती मार्गा विषयान पूर चंदुकोन सांगलाय. आम्ही आमगेल इंद्रियां कंट्रोल करका जरा भक्ती मार्गार असून देवाल नामस्मरण आणि देवाल भागवतम किंवा जिल्हार मात्र आम्ही या भौतिक प्रपंचांतो आम्ही जीवन करेत चंदुकोन सांगलाय. तशी तुम्ही सांगले की आम्ही अनुनित्य काल कृष्ण प्रज्ञेरी असून हरिनामारीची आमगेल मन घालका आणि आम्ही भक्ती मार्गारीची आम्ही संबंध असून देवार उडगास काढतस का म्हणून आध्यात्मिक प्रगती ज्या आम्ही अगत्यस प्रगतीची आमक अगत्यस भौतिक प्रपंचांतो म्हणून सांगला. आणि तशी म्हणल्या की आम्ही कर्म कर्म भक्ती आणि ज्ञानाविषयान तुम्ही सांगला. ज्ञान जेव्हा ज्याला आम्ही वेदिक ज्ञान म्हणजे भागवत अनुनित्य काल ऐकता असणारी आमका या भौतिक प्रपंचांत सुख आणि दुःख कसं म्हणणं कळतं म्हणून तिळसिला. तशीची या जगदीश जीव आणि जगत ते कसं म्हणून सांगलं. जीवात्म जेवण असेल आम्ही आमगेल इंद्रियांक अनुनित्य काल भक्ती मार्गांत घालणारी आम्ही या जगदीश जेवण असेल ऋषिकेशाला सेवेंतू दवरणारी आमका कसने कष्ट असताना आम्ही तागेले सेवेंतू निरंतर असणारे आमका सुख प्राप्ती दत्ता म्हणून सांगलाय. आणि तुम्ही उदाहरण एक सांगलाय की आम्ही एक देवस्थान आवडताना आमका त्या देवा पळयत दिव्य दर्शन दत्ता. देवाल नामस्मरण करत असणारी आमका देवाल सेवे करत असणारी आमका कंचे दुःख असना आणि आमका देवालेची मनन आणि स्मरण करतशी आमका मनात येता म्हणून तुम्ही सांगला. त्याच निमित्त आम्ही भक्ती मार्गांतूची अनुनित्य काल श्रद्धापूर्वक भक्ती करत असका म्हणून त्यावेळी तिळसील तुम्ही. आणि आम्ही आमगेल बुद्धिशक्ती आणि क्रिएटिव्हिटी कृष्णाल सेवेंतू करका कसं भक्ती करत असला मात्र आमगेल मन नामस्मरण आणि आमगेला मन ऑटोमॅटिकली तंत भितरी मूळ गुणवत्ता म्हणून सांगलाय. हरे कृष्ण प्रभूजी. नीलकंठ गोस्वामी विरचित केवलाष्टकमाच्या 7 वर्ष सांगचाक प्रयत्न करता. दियताम दियताम कर्णो
नियतां नियतां वचः गीयतां गीयतां नित्यम् हरे नामैव केवलम् हरे नामैव केवलम् हरे नामैव केवलम् हरे नामैव केवलम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण. या पद्यावळीचे अर्थ सांगच्या प्रयत्न करता. हरे नाम स्मरणे अनुनित्य काल कोरका आणि आम्ही नामरुची दवरका आणि ताजी निमित्त आणि ताजेची श्रवण आणि मनन करत असका आणि वैष्णव भक्त वृंदालय संगांत असून हरिनाम संकीर्तन करत असका. हरे कृष्ण महामंत्र सर्वोत्तम अशी निमित्त ताजी कीर्तन जप आणि हरिनामाचे महिमा विविध रूपारी पठण कोरका. कृष्ण प्रेम प्राप्ती करूक प्रयत्न निरंतर जाऊन कोरका. तसा म्हणणारी हरिनामाची या भौतिक प्रपंचात तू सर्वश्रेष्ठ जावन आसा म्हणून सांगा. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण. धन्यवाद शिल्पा माता. इतले चंदकोन तुम्ही पुरा पॉइंट्स सांगून हे चंदकोन हे श्लोक आहे ताजे आम्ही पारायण करून तुम्ही दाखयलें भारी चंद रूपार केलें. हरे कृष्ण माता. धन्यवाद. सो ऑलमोस्ट 8 o'clock जालेलें आसा. सो आमी सेशन कंक्लूड करूया. कोणाक क्विक कोणाक कॉमेंट फीडबॅक करता जाल्यार 1 मिनिटा खातीर कर येता. पुरा जाल्यार टायम रिस्पेक्ट करून 8 घंट्याक कंक्लूड करता तशी प्रयत्न करूया. मस्त सकाळ चॅटान तूं चंद कॉमेंट्स घालिल्ले आसा. तुमकां पुरा जनाक धन्यवाद. सान रुपार हें सेवा करचें आमकां पुरा जना ಒಟ್ಟು मेळ्ळे. एवरी संडे भाग्य मेळ्ळेलें आसा. देवान कसं चलोसून दिलेलें आसा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद पुरा जनाक. कोणाले कसं कॉमेंट्स आणि मुखार नासल्यार आमी हें सेशन कंक्लूड करूया. धन्यवाद पुरा जना सेशन अटेंड केले खातीर. नेक्स्ट संडे आमी हें केवल अष्टकमाचे लास्ट श्लोक 8 श्लोक ताजे विशयी चिंतन करून हें सिरीज कंक्लूड करूया आणि ताजे मुखार मागीर खंयचे एक नवे विशयार आमी सत्संग करूया. सो नेक्स्ट संडे कंक्लूडिंग सेशन करूया ही केवल अष्टकम सिरीज. तो आयच्या दिवसाक पुरा जना धन्यवाद. नेक्स्ट संडे मेळया. एक सान प्रार्थना करून हरे कृष्ण महामंत्र एक पंथा जप करून आमी सेशन कंक्लूड करया. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. हरे कृष्ण. नेक्स्ट संडे मिळेल.